ख्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणींनो, गल्पांत 2 वर्सां काम करून गावाक आयिल्लो एक मनीस अशें म्हणलो, गावाक येता म्हणसर तूं केदळा गावाक येताय म्हणून विचारतात. गावाक येवन पावचे जाल्यार तूं केदळा पाटी वेताय म्हणून विचारतात. कांय एक म्हयनो रावल्यार बायल भुरगीं तूं पाटी वचनाय गे म्हणून विचारूंक सुरू करतात. जायते पोटे गावाक आयलीच चूक जाली म्हणून बगता. जर वर्स बराबर गळोन कुटुंबाक बसचो घरचो सांदो पाटी येतना असो स्वागत मेळ्ळो तर एक प्रवादी आपल्या स्वंत गांवच्या लोकांक तांची वायट चिनी खंडन करून देवातेन पाटी परतोवंक आपण दिवंक आयलो तर ताका कसलो स्वागत मेळत. मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादाचें काम म्हत्वानाचें गे, प्रवादाचें काम कश्टाचें गे. हाचे विशयान थोडो नियाळ करया. प्रवादी म्हळ्यार कोण मोगचनो? A person, one who announces the good news, a person who denounces the bad news. देवाची स्वार्थ प्रगट करचो आनी वायट सवयो खंडन करचो म्हणून अर्थ. प्रवाद्याक देवान कित्याक विसला? ताका आमी स्वागत दिवंक जाय म्हणून समजल्या तर आमचे मदें सबार प्रवाद्याक आमी मान दिवंक शकतल्या आनी ताचे मारिफात आमचे लागीं तो उलयतलो. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, संवसाराच्या सुरवेतावंस देवान भोव आपुरबायेची भुमी रचली. देव मनशाक रूप पळोवंक मेळोंक शकना. त्या मुखांत्र विविध गुर्ता मुखांत्र तो आपल्या परजे लागीं उलयलो. आकाश, पृथ्वी, उदका वयल्या विविध गुर्ता मारिफात तो आपल्या परजे लागीं उलयलो. आपणाची खुशी लोकांक कळीत करूंक देवान 57 वर्सांक विसलेले तकले पवित्र पुस्तकांत जायते आमकां वाचूंक मेळटात. आपल्या खातीर उलोवंक देवान विसलेल्या मनशाक प्रवादी म्हणून आपयतात. देवान वेंचून काडलेलो व्यक्ती देवाक आयकोवचो एक प्रवादी म्हणून ताका आपयतात. ताचे पैकी नवोटीक प्रवादी जावन आसले इजाया, जेरेमिया, एजेकियल प्रवादी. निमाणे देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. जो सुवांजेर अध्याय 3 16वी बोळ. निमाणे देव मनीस जावन जेजू ख्रिस्त मुखांत्र ह्या संवसाराक येता आनी आपले परजे लागीं उलयता. आमी पळयता जेजू आपणाकच प्रवादी म्हणून उल्लेख करता. जेजू उपरांत प्रवादाची मिसांव ताच्या शिसांनी मून धरून व्हेलें. आपोस्तल म्हणून नांव पडलें. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक विसलें. आमच्या काळारी जायते मिसांव काम करूंक याजक, धर्मीक लायक गरज पडल्यात. पिकावळ येतेच आसा पूण वावरारी थोडेच मागा पिकाच्या दोनया लागीं. त्या देखून मोगचनो याजक मिसांव गावन आज जायते उणे पडल्यात. धर्मीक उणे पडल्यात. त्या देखून याजकांक धार्मिका पसत आमी देव आपणे पसत आमी मागोवंक जाय. दुसरे सवाल, कोणाक प्रवादी म्हणयेत? देवाच्या नांवान उलयतल्या हर एक प्रवादी म्हणूंक जायना. आमी पळयता एजेकियल प्रवादाच्या
ग्रंथांत एजेकियल प्रवादी म्हणटा, आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो, सर्वस्पर म्हजे कडेन उलयतलो तें हांवें आयकलें. देवाचो आत्मो एजेकियलाच्या भितर येता आनी देवाच्या नांवान ताका उलोवंक प्रेरण दिता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विशीं उलयत आसतना मनशाक प्रवादी म्हणूंक जायना. तशेंच पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशाक वगेस रावोंक जायना. जेरेमिया प्रवादी भोव आपुरबायेन म्हणटा, ताच्या नांवान हांव आनीकय उलोवचो ना अशें म्हणटा, पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलोसो दिसता. ताका दमोवंक प्रयत्न केल्यार म्हाका जायना, हांव थकलां. उजो पेटलोसो दिसता, ताका दमोवंक प्रयत्न करूंक हांव थकलां. म्हज्यान हें सोंसूंक जायना. देवाचें उतर परगट करूंक मस्त कश्ट जातात. देवाची सुवार्ता परगट करूंक मस्त पोस्ट जातात. विसल्या प्रवाद्यांनी देवाचो प्रेरकत्व गरजेचो जावन आसा. आपले संत शक्तीन उलयता म्हणून वरण पळोवचें गरजेचें जावन आसा. प्रवाद्यान देवाचें उतर कशें परगट करचें तिसरें सवाल. आमी पळयता देव इजायकेल प्रवाद्याक सांगता, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल घरा सशी म्हज्या विरोध रावलेल्या परजे सशी लागीं धाडटा. एका प्रवादीचें विसाव देवातावन पयस सरलेल्या लोकांक ताचे सशी फाटीं हाडचें. जेजूच्या उतराणें सांगची तर, हांव आयला भाग्यवंतांक आपोवंक, बगार पातक्यांक. त्या देखून देवा खातीर उलोवंक विसलेल्या व्यक्तीन ताच्या समुदायांत फिरकजेंत लोक खंयच्या रिती देवातावन पयस सरला म्हणून समजून घेवचें. देव त्या लोकांक कितें सांगूंक आशेता तें देवातावन आयकुचें भोव गरजेचें जावन आसा. एजेकियल प्रवाद्याक देव अशें सांगता, ताका अशें सांग, सर्वस्पर आमचे अशें सांगता, ती आयको वा ना आयको. देवाचें उतर परगट करचें प्रवाद्याचें जावन आसा. हातून ताका कसलोच निर्वोग ना. लोक तें आयकता वा विरोध करता वा गण्य करता हें सगळें प्रवाद्याक संबंद जाल्लें न्ही. जेजू सुवार्ता परगट करतना म्हणटा, आयकूंक कानासलें आयकून. ओबयाच्या ओबारेन प्रवाद्याचें मिसो स्पश्ट करता. त्या देखून मोगाचें न्हू, देवाचें उतर परगट करचें एका प्रवाद्याचें काम जावन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी एक खरें प्रवादी जावन देवाचें उतर आमी परगट करूंक जाय. जर तर आमी खरें प्रवादी जाता तर देवाची सुवार्ता खऱ्या रितीन म्हणले बरी आमी परगट करयेत. जेजू जावन आसा आमचो शारोती. जेजू जावन आसा आमचो सेवक. जेजू जावन आसा आमचो खरो सत्यवंत. त्या देखून आमी जेजूच्या मिसावांत आमी खऱ्या रितीन म्हणले बरी आमी भागीदार आमी जावंक जाय. अशें मोगाचें न्हू, एक प्रवादी जावन आमी देवाचें उतर परगट करचें करूंक मुखार सरूंक जाय. देवाचें उतर परगट केल्ले वरवीं आमी देवाचें प्रवादी म्हणून कळीत जायचे शिवाय एक भाशणकार न्ही, खोबऱ्यो वाचतलो न्ही, खोबऱ्यो करचो न्ही. बागार देवाचें उतर परगट करचो व्यक्ती जावंक जाय. मोगाचें न्हू, आमी पळयता सांत पावल आपल्या पत्रांत भोव आपुरबायेन तो म्हणटा, भोव आपुरबायेन म्हणटा, देवाचें असाधारण जाल्लो सांत पावल आपल्या कुडींत आसलेलें उणेपण, सैतानाच्यो दोशी हें सगळें वळखून घेता
आनी आमची अस्कत काय वळखले तवळ ती आमकां लस न्ही. कित्याक सांग पावलो आमचे अस्कत काय क्रिस्ताची सगळी सकत दिसून येता. हांव अस्कत म्हणून वळखले तवळ देव म्हजे ते शक्तिवंत जाता आनी म्हाका देवाचेर वंदो जियोंक साध्य जाता. कोण आपणाची अस्कत काय वळखून घेता ताका देव ताचे कृपेन भरता आनी ताका बोडवंत करता. देवाची उतर प्रकट करतना ताका प्रतिक्रिया जावन मेळची बेपरवा कश्ट अनवारा दगदोनी आटाविटे ही प्रवादाची सलवणी न्ही. बकार ताका लाभ जे जाल्ली नीज दादोस काय म्हणटा सांग पावलो. त्या देखून मोगचन आमी प्रवादी जावन देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय. प्रवादीचें मिसांव एक पत्वनाचें जावन आसा. आपल्या संत गांवांत आमकां मान मेळना. संत गांवांत मस्त कश्ट आसात मोगचन. आपल्या संत लोकांत न्ही आमकां मान मेळना. मस्त कश्ट आसात. संत लोकां मदें धैर्या मदें प्रवादीची अस्कत काय सगळ्यांकी कळीत आसता. तो देवा खातीर उलोवंक दाटलोलो जाल्यार ताची अस्कत काय तांचे भावार्थाचे दोळे उरडे करता आनी देवाची महिमा ताचे तें पळोवंक अडकळ करता. जेजू ताच्या संत गांवाक गेल्ल्या तवळ तें घडलें. जेजूच्या कुटुंबाची वळख आसल्यानी ताका केवल एका मनशा दृश्टीन पळयलो. देवाचो पूत म्हणून ते वळखले नात. हे वरवीं देवाची उतर तांकां पावलें ना. देवाची उतर प्रगट करचो एक याजक धार्मीक वा लायक सकळ मनशां बरी अस्कत. पूण देव अस्कत्यांक विसरून आपल्या कृपेंत बळवंत करता आनी ताचे मनचे मारिपात बरी खबर प्रगट करता. आनी सकळ भावार्थांनी आमी वळखूंक जाय. जेजू क्रिस्ताक आपल्या संत गांवांत मान मेळ्ळो ना. मस्त कश्ट भोगले संकस भोगले तरी जाल्यार देवाचें उतर तो प्रगट करीत रावलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक घडीत तुमचे मुखार हांव दवरून कुशी व्हरता. निकोलामो ब्रिजेव एक तत्वशास्त्री क्रिस्ताक वेंचाक कार्ल मार्क्साक तो सांगता. तो तत्वज्ञानीक तो सांगता आनी जेजू म्हणल्या प्रवाद्याक तो वेंगता. देवशास्त्रान जावं एकच वतेन जावं ताका क्रिस्त भावार्थ कुशीन ओडोवंक ना. बकार मरिया म्हणली एक सादे स्त्रिये वरवीं क्रिस्ताक तो वेंगता. आनी ते घडीत हे बरी विवाद जाता. नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत गॅस चेंबरान नाझिजांनी जुदेवांक जिबेशी मारचे कडेन तो हजर आसलो. थंयच ताणें देखलें तें दृश्य. एक आवय आपल्या नेणट्या भुरग्यां वेगळी जावंक तयार नासलेली पूण तिची निरक बागी पळोवन चिंतून कंतिश्ट जावन मोरडा कुशीन गॅस चेंबराशी मेट्टा काडटली. मरिया म्हणली चली हें सगळें पळोवन आसली. थंयसर आसच्या अधिकाऱ्याक फकत सामको गरज म्हणलें परकिता. अशें ते आवयक देवेन लोटून तिच्या जाग्यार ते मोरोंक फुडें सरता. हें पळयलेलो निकोलाय ते चली विशांत विचार करता. तवळ ताका कळी जाता ती एक क्रिस्तांव चली. जेजूच्या विशेष मोगान भरिल्ली जेजूच्या वाटेन जिवंक अतिरिक्ताली. ती सदांच पहिल्या पासून आपणाक मोडोवंक तयार आसली. ते चलयेचो भावार्थ आनी सक्रिपीस ह्या तत्वशास्त्रीक जेजू थंय व्हरता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू संगी जियेतलें जिवीत मिसांव जाता. ताचें जिवीत पळयल्यार तांचे संगता जियेल्यार हर एकल्यांक जेजूची वडणी आकाशान बगता. त्या देखून मोगचन तुमी जाणा आसोंक पुरो. आमोस प्रवादी एक वस्तो प्रवादी जावन आसलो. अमाजिया बेतेल गांवचो एक आमोस प्रवाद्याक तसो गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक वचूंक ताका बोळ करता. प्रवत करूंक बोळ करता. आमोस
देवा थाव विंसून काडलेलो व्हरतो प्रवादी जावन आसलो. तो प्रवादी म्हणलें तड करून फुडें सरतना आपूण साधारण बोळी मात न्ही, देवाच्या आपोवण्या प्रमाणे देवाच्या संदेशा परगट करच्याक विंचलो म्हणलें सत तो उखलून तो धरता. आमकां देव विंचता. देव विंचता आसतना कोणायकी कसल्या परिस्थितीन विंचूंक पुरो म्हणली खडीत करता. तर मोगाडो भावनो आनी भयणीनो, आपल्या जेजूच्या शिसांकी कितें केलें? शिसांक दोगांक आपल्या विसावांक ताणें धाडलें. ताचें सांगता तर बेसल्या शिसांक देवाचेर भरोस आसची चड म्हत्व ना, पूण करच्याक ताय रावच्याक आदेश दिता. ते आमी पळयता. हें आवास्वर गुडाये नियाळ करता आसतना 3 हंतांनी आमी पळयता. पयल्या सुवातेर जेजू आपल्या आपोस्तलांक आपयता. ताचे सची रावच्याक तो तांकां आपोवणी दिता. वैयक्तरान आपले संबंध वरचें मौन आसलें. ताका खुशी जाणा जावच्याक, ताच्या हाजीरपण जाणा जावच्याक, ताची शिकवण घेवच्याक, आत्मीक बळेपण घेवच्याक तांकां सांगता रावोंक तो आपयता. मागणें करूंक, शिकवण दिवचें पळोवंक, भावार्थान समजोवंक तांकां तो आपयता. ताचे बरी जावंक तो तांकां आपयता. मोगाचेनो, जेजू क्रिस्तान आमकां सर्वांक ताणें आपोवणी दिला. ताणें आमकां विसला. ताचे विशयांत समजून घेवंक, ताची सांगता रावंक जाणा जावन ताणें आमकां आपोवणी दिला. दुसरें जावन जेजू क्रिस्त आपल्या आपोस्तलांक एक प्रावती जावन तो तांकां धाडटा. एक प्रतिनिधी जावन तो तांकां धाडटा. कोणशांनी सुवार्ता प्रगट करूंक तो तांकां धाडटा. त्या देखून तो नेमता, तांकां अधिकार दिता आनी ताची संगता समकोवंक तो तांकां आदार दिता. आनी ताका खरी साक्षांत जिवंक तांकां तो आदार दिता. मोगाचेनो, कश्ट संकश्टांनी दुखदांनी आसात, पूण संकश्ट येता आसतना आमी देवा सांगता आमी रावोंक जाय. आमचो देव व्हरतो देव जावन आसा. आमचो देव मोगाचो देव जावन आसा. थोड्यांक याजक जावन, रिलिजियस जावन, आवय बापूय जावन, शिक्षक जावन आमकां विसला. त्या देखून आमी जेजूच्या मिसावांत खऱ्या रितीन म्हणले परी आमी भागीदार आमी जावंक जाय. तिसरें जावन सोम्यान तांकां देण्याचो अधिकार दिला. देवान आपल्या सोडवणे मुखांतर आपल्या पातकांच्या बुकसांनी दिवंक, पातकांतले निवारूंक आपल्या पुताक ताणें धाडलो. साम पावलोन सांगचे प्रमाणे आमचे झुजू फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळ आसले अधिकारां आनी तशेंच अधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राजवत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना सोम्याच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. सोमी जेजू क्रिस्त आसा आमचो सोडवंतार म्हणून आमी लेखूंक जाय. जायती कश्टीं पुरो, संकश्टीं पुरो त्या कश्टांतावन आमी मुक्त जोडूंक जाय. जैत आपणावंक जाय. मातर तेरेसा म्हणटा, व्हड आकांताच्या जाग्यांनी बेबिरान नासतना आमी सोमकोंक शकता, कित्याक आमचे थंय आसचो जेजू आमकां बिलकूल पटायना, मोत करिना. जेजून आमचे थंय आसचो मोग, आमचे थंय आसचें तें बळ, आमकां आसची ती बिरमोद आमी हेरांक आमी प्रगट करूंक जाय. तर जेजूचे खरे प्रावती जायचे तर आमी थोडीं हातेरां आमचे थंय आसूंक जाय. पयल्या सुवातेर पवित्र पुस्तक वैयक्तीकपणान आमी वाचूंक जाय, प्रगट करूंक जाय. घरचे सादे लागीं पवित्र पुस्तका विशीं सवालां विचारूंक जाय. जेवच्या जानवा विशीं आमी हातेरां जावंक जाय. एका सांतेची जिवीत युट्यूबार म्हणून आमी पळोवंक जाय. आयतारा दीस मिसाक येता आसतना आमी साध्य जाता जाल्यार आमी एक मीस सुखान आसतना आमी वचोवंक जाय. आयतार पळय सांबाळूंक जाय. आनी चवथें जावन इगर्च्या मुखल्यान पाशा जाता आसतना धैर्यान कुर्साचो गुर्त आमी काडूंक जाय. आनी अशें केल्यार
खंडीत जावन आमी देवाचे खरे प्रावती जावन आमी जियेत. दिव्यवाणी